भाजपातलो उपाध्यक्ष खुशाली वेळीप. आता पळयात खबरो विस्तारान. भुतानीचो वादग्रस्त बांदकाम प्रकल्प आंगलट येता ते पळोवन भाजप आनी काँग्रेसीन एकामेकाचेर खापर फोडपाचें काम सुरू केलां. नेमकें चल्लां कितें पळयात हो रिपोर्ट. सांकवाळातल्या भुतानीच्या वादग्रस्त बांदकाम प्रकल्पाचे प्रकरण आंगलट येता ते पळोवन भाजप आनी काँग्रेसीन आता एकामेकाचेर खापर फोडपाचें काम सुरू केलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा आपलो आनी भुतानीचो कसलोच संबंद ना. तातूंत भुतानीचो मुख्यमंत्री वांगडचो फोटो परतून व्हायरल जाल्ल्यान मुख्यमंत्र्याची गोची. ना दुसरी गजाल कोण तुमचो फोटो एक भायर म्हाका केन्ना तरी एका वर्सा पयलीं मेळून गेलो तो काल मेळून गेलो विचारता. म्हाका अशें कोण कोण मेळून वताच आसता आनी खंयचेंच परमिशन आनी कितें हें म्हाज्या ऑफिसा कडेन येवंक ना. कोणी परमिशनां दिल्या पळय रे, केन्ना कन्वर्जनां केल्या आनी कसलें लायसन कोणी दिलां खंयच्या प्रोजेक्टाचें हें सोदा तुमकांय कळटलें. आनी तेच्या खातीर कोण म्हाका जर आसत जाल्यार हांव फोटो मारचो नासलो, म्हाका लिपोवपाचें आसतलें. ते कदाचित लिपयता आसतलें. त्या खातीर म्हाजो आनी त्या भुतानीचो कसलोच संबंद ना. त्या खातीर नाका जाल्लें जें सांगता पळय न्ही कोण हें आनी कितें तांची पयलीं हिस्ट्री काडून पळोवची सगळ्यांची उलयता तितक्यांची आनी कोण खंय आहा तें क्लियर कळटलें. त्या खातीर खंयचो प्रोजेक्ट आतां स्टेटीत येयल्लो खंयचो प्रोजेक्ट जर आसत ताका आमी ऑफिशियली दिता आसत जाल्यार ती गजाल वेगळी आशिल्ली. म्हणून कदाचित बट म्हाजें स्पश्ट मत आसा त्या भुतानीचो आनी म्हाजो कसलोच आनी म्हाज्या डायरेक्ट ऑफिसांतल्यान किंवा बाबा हांवें सायनींग कसलें परमिशन दिलें म्हाज्या कडल्यान फायल केली क्लियर जावन अशें आजून पर्यंत तरी ना. त्या खातीर म्हाजो कसलोच संबंद ना. एज अ चीफ मिनिस्टर एज अ होल बाकीच्या डिपार्टमेंटांतल्यान कितें जालां त्या खातीर कशें आसा आतां फाटल्या सरकारान केल्लें तें हांव ना म्हणूंक शकना. बीग अ चीफ मिनिस्टर म्हणून कदाचित जबाबदार आसतलो. बट म्हाजो डायरेक्टली म्हाज्या डिपार्टमेंटाशीच संबंद ना. म्हणजे तूं पळयशीत आसत जाल्यार तें लँड कन्वर्जन कन्स्ट्रक्शन लायसन बाकीचें सगळें जें कितें लागता CRZ हें तें काडून पळयात. म्हणजे तुमकां कळटलें केन्नाच्यान प्रोजेक्ट आनी प्रोसेस सुरवात जाला आनी केन्ना जाला पळय न्ही रे तेज्या उपरांत सगळें उघड जातलें. सो चुकीचें आसत जाल्यार तुमी रिवोक करपाक रेडी आसतले. पळय वॉट एवर द थिंग तेका प्रोसेस आसा दॅट प्रोसेस विल फॉलो. भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तनावडे म्हणटा सनद आनी पर्यावरणीय मान्यता काँग्रेसीच्या काळांतली. जाल्यार भुतानीची जी सँक्शन जे केल्लें आसा तें केन्ना केल्लें आनी सरकार कोणाचें तें मातशें काड सोडून म्हाका एक 2-3 दीस दी जाल्यार हांव तुका धाडटा तें. 2007 केल्ले सुरवात जाल्या अशें म्हजी म्हायती आसा. सनद जी आसा ती तेन्ना मेळिल्ली आसा. तेजें एनवायरमेंटल क्लियरन्स जें आसा तें 2009 मेळिल्लें आसा. त्यामुळे तेचेर अजून म्हणटा तूं डॉक्युमेंट दिता म्हजे कडेन ना. त्यामुळे कशें आसता की ऑपोजिशन कांय जे लोक हे आसात की उलोवपाक इजी आसता पण तेन्ना दुसऱ्याचेर बोट दाखयतात आनी एक बोट आपल्या कडेन वता हें मातशें लक्षांत. दुसरे वटेन भुतानीन 14 जुलय 2023 ही जमीन विकती घेतली. अशें आसतना 2007 वर्सा तांकां कोणे परवानगी दिल्ली असो काँग्रेसीच्या सुनील कौठणकराचो प्रस्न. भुतानीचे भूत हे भाजपाचेच. 8 नोव्हेंबर 2023 तांकां सनद दिली. 2 फेब्रुवारी 2024 डेव्हलपमेंट परवानो दिलो. 2023 आनी 2024 कोणाचें सरकार काय म्हणून कौठणकर विचारता. कितें जालां काल म्हाका दिसता जो BJPचो स्टेट प्रेसिडेंट आसा सदानंद शेट तानवडे ताणें एक स्टेटमेंट केलो की भुतानी प्रोजेक्टाक परमिशन्स 2007-2009 टायमार दिली काँग्रेसीचे काळांत. म्हाका त्या खातीर ताका क्लेरिफाय करचें पडलें कित्याक हो सामको आज एक सेन्सिटीव इशू जाला भुतानी प्रोजेक्ट म्हणल्यार. आनी सबंद गोंयकार आनी स्पेशली सांकवाळेचे लोक ह्या प्रोजेक्टाच्या विरोधान उठल्या. एक पयली गजाल लक्षांत घेवपाक जाय तें म्हणल्यार भुतानीन ही जमीन केन्ना परचेज केली. ही जमीन परचेज केली 14/7/2023 म्हणल्यार 14 जुलय 2023. तर 14 जुलय 2023 जर जमीन परचेज केली जाल्यार 2007 तांकां परमिशनां कोणी दिली. दुसरें ताका सनद इश्यू जाली 8 नोव्हेंबर 2023 आनी डेव्हलपमेंट परमिशन जें आसा तें 2 फेब्रुवारी 2024 दिलां. आतां 2023 आनी 2024 सरकार कोणाचें आसा BJPचें आसा. तर पयलीं म्हणल्यार तानावडे सदानंद शेट तानावडे हो कोण सादो असो मनीस न्हय. तो राज्यसभेचो खासदार, तो BJP जी रुलींग पार्टी आसा ताचो स्टेट प्रेसिडेंट. ताणें पयलीं म्हणल्यार ह्यो गजाली सारक्यो ताका खबर आसूंक जाय. ताणें आपलें इग्नोरन्स पब्लिकाक अशें डिस्प्ले करूंक जायना. लोक हांसतले म्हणून हांचेर. आनी तुमची पार्टी आज असले गजालींनी इनवॉल्ड आसा आनी हाजो दोश तुमी गोंय काबार करपाक उठले हें सबंद गोंयकारांक कळ्ळां. आनी BJP एक्सपोज जाल्ल्या कारणान सदानंद शेट तानावडेन मागीर आनी एक स्टेटमेंट केलो तो म्हणल्यार गोंयकारूच जमनी विकता म्हणून. गोंयकार जमनी विकता हो फॅक्ट हो कोणूच डिनाय करूंक शकना आनी तो एक भितरलो फॅक्टर आसतलो की आज जे ओवरऑल परिस्थिती. पण हे फॅक्टरा परस म्हाका एक गजाल BJP आनी तानावडेक विचारीन दिसता ती म्हणल्यार गोंयकारान जेन्ना जमीन विकली त्या जमनीन जर स्लोप आसलो दोंगर आसलो ती जमीन वांकडी आसली
जाल्यार ती दिल्लीकारांनी विकती घेतकूच ती सारकी जाली काय म्हणून? ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दक्षिण भारतातले कांय राज्य आणि राजकीय पक्ष हिंदी भाषेक प्राधान्य दिनात. हिंदी भास उलोवप आणि समजून घेवपाचो यत्न लेगीत करिनात अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. हिंदी राष्ट्रीय भास आशिल्ल्यान सगळ्यांनी ह्या भाशेक प्राधान्य दिवपाची गरज आसा. हिंदी सयत हेर प्रादेशीक भाषेचो प्रचार जावपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. हिंदी को राष्ट्रभाषा जब डिक्लेयर किया तो सभी ने राष्ट्रभाषा सीखनी चाहिए, खास करके सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो कुछ राज्य हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने के लिए तैयार नहीं थी, तभी यानी केंद्रीय गवर्नमेंट ने वहाँ के राष्ट्रभाषा प्रमोशन के लिए हर जगह पे इस तरह के बोर्ड और इस तरह के डिपार्टमेंट्स के थ्रू कोशिश की. लेकिन आज भी कुछ सदर्न पार्ट के सदर्न स्टेट्स राष्ट्रभाषा समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे. कुछ लोग जानबूझकर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी, यानी चाहे हम बोलते हैं कि रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए. रीजनल लैंग्वेजेस शुड आल्सो कम इनटू द शेड्यूल, आनी चाहिए और उनके रीजनल लैंग्वेजेस बढ़ने चाहिए. इसके साथ साथ जब हम देश में सभी जगह से यानी कोऑर्डिनेशन के लिए हो या एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हो, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब हम घूमते हैं, जब हम भारत देशवासी कहते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए कम से कम एक भाषा से हम जुड़े, जो हम इस एक देश से जुड़ते हैं उसी तरह से कम समझना तो चाहिए. इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा से लेके सभी उसकी व्याप्ति प्रसार बढ़ना चाहिए. कुटबन जेटी लागसार ताब्यात घेतिल्ले जागेत फिश मिलाचो प्रस्तावूच ना. तसो प्रस्ताव आसल्याचे सिद्ध जाल्यार फाल्यां राजिनामो दिता म्हूण पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा सांगता. कुटबन जेटीचे पळोवणे वेळार मंत्री आलेक्स उलयतालो. प्रपोजल 35,000 स्क्वेअर मिटर भितर जर तो सरकाराची प्रपोजल आशिल्लो to put a fish mill plant, I will resign as minister tomorrow. So our department has acquired 35,000 square meters of land. In those 35,000 square meters of land, around 9-10,000 square meters of land has gone for construction of the road. In that 35,000 square meters of land has gone. There's a pond there which is about 9-10,000 square meters. This itself reduces that 35,000 I'm reduces it to about 15,000. तिंतून कितें आहा, पेट्रोल पंपाक जाग दिला, तुका एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉकाक जाग गेलो आहा, तुका नेट मेंडिंग फॅसिलिटी थिंगाय जाग गेला, तुका आयस फॅक्टरी जाग गेला, मागीर उरला खंय? तरी आसतना तुम बोर्ड सरकारान फिश मिल घालपाक जागो उरता थिंगा. कोणें सांगलें तुका फिश मिल घालपाक प्रपोजल आहा म्हणून? तेणी सांगलें. तू दाखय म्हाका. फिशरी डिपार्टमेंट आमकां स्टेटमेंट दिल्लो. फिशरीज डिपार्टमेंट स्टेट केलें. अरे फिश मिला तेचो प्रपोजल आसा. हांव काम सोडून नागडो भोंवता ना जाल्यार हें उतर मागेलें. कितें? फिशरी डिपार्टमेंटान आमकां प्लॅन दाखयलो. एक मिनिट, हांव तुका चॅलेंज हांव घेता. एक मिनिट हय आपय बोटकार. एक मिनिट म्हाका बोटकार आपो म्हाका गरज ना. 35,000 स्क्वेअर मिटरा भितर जर तो सरकाराची प्रपोजल आशिल्लो टू पुट अ फिश मिल प्लांट 35,000 स्क्वेअर मिटरा भितर आय विल रिजाइन एज मिनिस्टर टुमॉरो. खंयच्याच मंत्र्यान एकामेकाच्या खात्यांविशीं स्टेटमेंट करचें न्ही. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे म्हणटा. मंत्री माविन गुदिनोन केल्या स्टेटमेंटाचे फाटभुंयेर तानावडे उलयतालो. आता 3 दिसांत 5 जाणांक मरण आयिल्ल्याच्या फाटभुंयेर मंत्री माविन गुदिनोन भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्याचेर फोग काडिल्लो. हे फाटभुंयेर प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेक विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना ताणें सांगलें की खंयच्याच मंत्र्यान दुसऱ्या मंत्र्याच्या खात्याविशीं उलोवचें न्ही. हे विशीं आपूण मंत्री माविन गुदिनो वांगडा उलयता अशें तानावडेचें म्हणणें. पळयात. नॉर्मली बोलायचं नसतं, तसं बोलले असेल तर मी सांगतो त्यांना बोलायचं नाही. उद्या भेटणार सगळे, मी त्यांना सांगतो कोणी एकमेकांच्या खात्याविरुद्ध बोलायचं नाही, मी सांगतो सर्वांना. काही ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जिल्लो पंचायत बरें काम करता तरी लेगीत जिल्लो पंचायत वांगड्यांक कोणूच वालोर दिना. जिल्लो पंचायतीक अनुदान मेळटा मात कसलेच अधिकार ना. घडये जिल्लो पंचायत वांगडी बरें काम करून आमदार बी जायत म्हणून आमदारांक भंय पडला आसूंये अशें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचो आदलो उपाध्यक्ष खुशाली वेळीपान राजिनामो दिवचे आदी उलोवन दाखयलें. पंचायती सांगपाचें म्हळ्यार हांव सदांच उलयतालो जिल्लो पंचायत पावर ना कोण सिना म्हणून.
पण कोण दिलं त्यांच्या आवडे आमकां पण हांव जिल्हा पावर जिल्हा अधिकारच ना खंय गेला सरपंच आपयता घडचे कोण उलोवप मारना घडचे कोण यादच करना पण जी जिल्हा पंचायती आमच्या ल्हानशा गोंयांत परवडना अशें म्हणटात ते आमचे आमदार मिनिस्टर तांकां दिसता की आमी जिल्हा पंचायती बरें काम केलें तर आमी आमदार जातले अशें म्हणून ते जिल्ल्याक गेले अशें भाव दिसता जिल्हा पंचायत नाकाच अशें जायते जाणांचें मत आसा पण जिल्हा पंचायत नाका अशें तेंचें मत आसा पण आमी जिल्हा पंचायतीन बरें काम केलें आसा आमी 5,000 काम करता तेन्ना त्या PWD 20-25 लाखांक काम जाता आमी आमचें काम पळयता आमकां थोडो पोंच मेळटा 30-35 लाख आमी आमची 5 पंचायती आहा 5 पंचायती आमी पांच करता आगळे काम करपाक प्रयत्न करता आमचे आमी म्हणटा की थोडो एस्टिमेट आमचे आनी खंय काम करता सगळे अशें ना कर एस्टिमेट कर जातो लाख कोटी जावं कर म्हणटा आमी तशें ना आमकां तो फंड मेळटा त्या फंडाचो आमी पुरेपूर उपयोग केलो आसा प्रत्येक मतदारसंघात बरीचशी सरकारां येवन हे 20 वर्सां जाली चडशीं सरकारां फकत फंड्सूच दिवन जिल्हा पंचायतीक मुखार व्हरता पावर पावर दितना खंय गेला आमकां प्रोटोकॉल ना आमकां मेन ना प्रोटोकॉल म्हणटा खूब इम्पॉर्टंट कितले पयशे दिले काम केलें म्हणल्यार प्रोटोकॉल ना कितें जायना न्हू प्रोटोकॉल इतलो नाच आमकां सोड जाता तुमकां दिसता सरकारान तुमकां पावर अजून दिवचो म्हाका दिसता पावर दिवचो आनी प्रोटोकॉल दिवचो म्हणल्यार जिल्हा पंचायत मेंबर 5 पंचायतींचो आमी जडपी आसता अर्ध आमदार आसता पूण ताका आमदाराक कांय किंमत ना पंचाक पण किंमत आसा पूण जिल्हा पंचायत मेंबराक तुमकां कांयच ना प्रोटोकॉल खंय गेला तुमकां मानना कोण विचारना पंच आवयता जडपी अशें कोण म्हणटा आमचो तुजे ज्ञान तुका आमचो तुका आपयले आमदार बाबू कोळेकर हो असो मनीस की एक मनीस आसा की जिल्हा पंचायत मेंबर आपयता रिस्पेक्ट दिवपा खातीर इम्पॉर्टन्स आसा काँग्रेस पक्षाच्या आणि थळाव्यांच्या विरोधा उपरांत कुडचडे वाठारांत रस्ते दुरुस्त तशेंच खड्डे पुरोवपाचें काम भौशीक बांदकाम खात्यान हातान घेतलें मजगतीं रस्त्याचें काम दुरुस्त करपाक आपणाक कोणें सांगची गरज ना आपूण लोकांक जाय तशीं कामां करीत आयला आनी फुडेंय करीत रावतलो अशें म्हणीत कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल हांणी काँग्रेसीचेर उतरांचे फार पेटयले काम चालू आसलें पावस जाल्ले खूब पावस पडले पर्टिक्युलरली ड्रेनेज जाले रस्ते आतां एक 3-4 दीस जाले वत पडले आनी वत पडल्यार पुरो मागता कित्याक पावस येयलो खूब रस्ते जे आसा आमी चालू केल्ले रिपेर करपाक आमकां कोणें सांगपाची गरज ना आमचे सगळे सिस्टम सारको आसा आनी भितरल्यान जे कमिटमेंट आसा आमचे कुडचड्या खातीर आमी करता आतां पावस खूब जाल्ल्या कारणान कोण बाकीचे माती घालून शेण घालून कितें केले ते सगळे लोक पडले आनी ते आतां ते रातचे तेणी काडले सो असली गोश्टी आमी करना जे करता तशी सगळी करता हांवें लोकांक सांगलें खुबशे त्रास जाले लोकांक बिकॉज ऑफ डेव्हलपमेंट हे रस्ते डिट्युरेट जावन आसले म्हणजे बाकीचे कडेन खंय तरी काम ना म्हणजे अंडरग्रावंड केबल कंप्लीट जाला बाकीचे कसलेंच काम ना ते सगळे हटून जाल्ले आहा आउट ऑफ 100 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी 70 स्क्वेअर मिटर डिट्युरेट जाले नॉट फॉर नॉट होल्स बिकॉज ऑफ वेरियस डेव्हलपमेंट गोल्स सो आज म्हजे फुडल्यान तुम्ही पळयता की म्हजे फाटल्यान जे काम चालू आसा काल कितें तरी सुरू करपाचो प्रयत्न पटून गेलो की हे कोण काम करता अरे रस्ते रिपेर जावपाक जाय हो कोण काम करता ते पडून गेला कायदेशीर सगळीं कामां जाता इलिगल कोण कांय काम करना हांगा सगळे सिस्टमा भितर चल्लो आसा हो सिस्टमा भितर ते करता सो म्हाका दिसता आज जो विशय जो कुडचड्या वयलो आनी आतां जशें हांवें सांगलां की पायपलायन सायडीन तितून रस्ते फुटतले आमी आतां हॉटमिक्स करना फाल्यां हॉटमिक्स केले तरी पोटून फोडपाक पडटलो हेजे टेंडर सगळे जाल्ले आसा आतां वी आर रिपेरिंग द रोड वीथ फूल ग्राउंड एंड पॅचवर्क फॉर मोटरेबिलिटी हे सगळे कुडचडे वयले जे रस्ते पिड्यार जाल्ले आसा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव्ह रेन्स जे सेटलमेंट जाल्ले आसा सिवरेजीचे इलेक्ट्रिसिटी आनी बाकीचे सायडीन डिग्रेड जाले बिकॉज ऑफ दॅट रिपेर करून आमी घेतले फाटले दीस आपूण खंय तरी जे रस्त्यार फाटले आसा ते फाटले खूब तेंपाक आतां पिपेचें काम केबलाचें काम आसा ताका लागून खंय तरी हे फाटी वाडत आसता आनी ताका लागून पावसाक इश्यू आनी वाडटालो आनी लोकांक येरादारी करपाक त्रास जातालो खंय तरी ह्या रोडाक लागून पयलीं जी कुडचडे स्थानिकांनी सिटीजनांचेर एक नोटीस मेमोरंडम दिलो तशेंच तेजे नंतर काँग्रेसी
माती घालून तेजेर शेण करून मागीर खंय तरी परत एक फावटी बीजेपी मंडळ आसा कुडचड्याचेर तेणी दखल घेवन प्रयत्न केले थंय करून आमी 3 दिसां भितर आमी रोड डांबरीकरण करतात. पूण डांबरीकरण फक्त जे पॅचीस मारून हांगा वॉलपिक्स जावप त्या प्रमाणे आमचे लोकल एग्रीकल्चर तेणी सांगलें आमी फक्त पायपां लावपाक ना जाल्यार कंडक्टार केबल घालपाक अशें करपाक पडटा. हांव गोमंतक टिवी खातीर कृष्णा. राज्यात ट्रॅफिक पुलिसांकडल्यान पर्यटकांचो छळ सुरूच. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत आश्वासन दिवन लेगीत कांयच फायदो जावना. हेल्मेट, गाडयेची सगळी डॉक्युमेंट आसून लेगीत पुलीस पर्यटकांक बेठे साडयतात. पर्यटन मंत्री राज्यांत पर्यटक येवचे म्हूण यत्न करतात. मात ह्या छळणुकेक लागून पर्यटकांचो आंकडो देंवता असो आरोप कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केला. गोंयांत वाडपी रस्ते अपघाताविशीं आनी गोंयांत येवपी पर्यटकांचो पुलिसांकडल्यान जावपी छळणुके विशीं कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो, शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो तशेंच साळगांवचो आमदार केदार नायक हांणी पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांची भेट घेतली. विधानसभेत मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिवन लेगीत कांयच फायदो जावंक ना. राज्यांत ट्राफिक पुलिसांकडल्यान पर्यटकांचो छळ सुरूच आसा म्हूण आमदार मायकल लोबोचो आरोप. ऑफिसरान सांगला आमकां की ट्युरिस्टांक विदाउट विजिबल वायलेशन स्टॉप करचे ना. दिस इज द ओनली स्टेट वेअर द ट्युरिस्ट आर बींग हॅरेस्ड. आनी हे उतर यूज केला भितर हॅरेस्ड म्हणून. आनी हे लेटराचेरूय तांकां बरोवन घातला की तुमी एकदां ट्युरिस्टाक स्टॉप केलो जाल्यार फुडें आनीक स्टॉप करूंक उपकारना. तेजें मेकॅनिझम हाडा म्हणून. इफ देर इज अ विजिबल वायलेशन स्टॉपिंग. Every tourist is being stopped. Who is wearing a helmet with a stripe over here? He is stopped. They are going to go with bad memories. Kalangut to Baga, Anjuna, Vagadar, Shapra, Vedam, sir, so good a stop. And if they go to Old Goa and if they go this side, Mangeshi and all, total 9 times a day. So तेंका सांगला आमी अशें जाता म्हणून. आनी तुजे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जे आहा ते करता. हे बंद जावपाक जाय. ट्युरिस्ट कॅनॉट गो विथ बॅड मेमरीज. एज इट इज ट्युरिजम इज गॉन डावन इन द स्टेट. मिनिस्टर सगळो प्रयत्न करता ट्युरिस्ट येवचे, पूण हिंगासर जो तर आमीच हॅरस करपाक लागले जाल्यार कशें येतलें. क्लीन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी त्या खातीरूच आमी हिंगा येयल्ले आहा. जे ट्रॅफिक पुलीस जे PI जे आहा ते सांगता की सगळ्यांक स्टॉप कर. तुमी वचोन पळया, मिडियावाले सगळे वचोन पळोवपाचे आनी व्हिडिओ काडूंक जाय. एका कडेन 15 जाणांक स्टॉप करता ते. म्हणजे तुका जो तर स्टॉप केला, इफ यू आर अ टुरिस्ट विथ युअर वाईफ शी इज सिटिंग बिहाइंड, याला बीइंग स्टॉप फॉर 15 मिनिट्स फॉर व्हॉट रिझन? लायसन हा, हेल्मेट घातला, स्ट्राईप घातला, सगळे घातला. जे तू 15 मिनिट कित्याक रावतलो टील यू मीट दॅट ऑफिसर अँड शो युअर लायसन फॉर व्हॉट रिझन? इज दिस वॉट टुरिझम वी आर आस्किंग फॉर? त्या खातीर आयज CMाकूय सांगतलो हांव की आमी हे ऑफिशियल लेटर केला. तुवें एश्युरन्स दिल्या हावजान की ट्युरिस्ट वील नॉट बी हॅरेस्ड, बट दे आर स्टील बींग हॅरेस्ड. तशेंच गोंयांत वाडपी अपघातांक लागून आमदार मायकल लोबोन हुस्को उक्तायलो. कोणा कडेन वाहन चलोवपाचो परवानो आसा तांकांच गाडयो चलोवपाक दिवच्यो. लायसन नासतना कांय तरणाटे गाडयो चलयतात. हाका लागून अपघातांनी वाड जावन GMCंतल्यो खाटी भरल्यात अशें म्हणीत आमदार मायकल लोबोन सरकाराक घरचो आयेर दिला. एक इम्पॉर्टंट डिस्कशन जे आज पुलिसांकडे झाले की ऍक्सिडेंट्स हॅव इन्क्रीज इन द स्टेट ऑफ गोवा. आणि जेन्ना ऍक्सिडेंट इतले वाडटा आनी यंग भुरगीं जेन्ना आमची ते ऍक्सिडेंटांनी इन्वॉल्व जावन मरता, म्हणजे आमी पळयला 3 जाण बायल्यो, 2 जाण यंग भुरगे, लेस देन 72 hours 7 accidents. It has sent shocker waves across the state. आणि हितून रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा ती आमी घेवपाची गरज. आमी म्हणजे पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक विदाउट हेल्मेट घरांतसून भायर बायकाचेर धाडूंक उपकारना. आनी भुरगे जे यूथ आहा 18 years and above who have got driving license only should ride car or ride a bike. आता हितून आमी पळयला की विलेजींनी खुबशे धाकटे भुरगे 14 वर्सां 13 वर्साचे भुरगे बायकी चलयना. हेल्मेट ना, काय ना तेंचे कडेन लायसनूय ना. आमी आयज DGPक सांगला की हेचेर तुमी एक पुलीस स्टेशन वायज तुमी एक मिटींग आपया म्हणून पंचायती वांगडा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत.
बस्तोड्या पुलीस आशिल्ल्याचे सांगून दोग जाणांनी एका बायलेचे भांगर लुटले. आपूण पुलीस इतले भांगर घालून वचू नका, हे भांगर काढून आपल्या कडेन दी, आपूण ते सुरक्षीत काढून दवरता अशें सांगून ह्या दोग जाणांनी एका बायलेचे मंगळसूत्र, पाटली आनी तोडे फारायले. हे संदर्भात म्हापशा पुलिसांनी अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास चालू आसा. अनमोड घाटाचो मुखेल रस्तो जड वाहतुकी खातीर बुधवारच्यान सुरू केला. फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन अनमोड रामनगर हायवे जड वाहतुकी खातीर बंद आशिल्लो. देखून अखिल गोंय लोरी असोसिएशनाचो अध्यक्ष श्रीकांत च्यारी हाणें कर्नाटक राज्यांतल्या जिल्लोधिकाऱ्याक रस्तो सुरू करचो म्हणून निवेदन पत्र सादर केलें. 11 जुलय 2024 ह्या दिसाक कारवार जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा तेणें एक नोटिफिकेशन काडलें आनी त्या नोटिफिकेशनाच्या माध्यमांतल्यान जो अनमोड रामनगर गोवा हायवे जो आसा तो सगळ्या गाड्यां खातीर मुवमेंटाक तेणी बॅन केल्लो, इन्क्लुडींग ऑल कमर्शियल व्हेकल्स एंड प्रायवेट व्हेकल्स इन्क्लुडींग कार. सो हेजे अगेन्स्ट आमी 16 जुलय 2024 ह्या दिसा कारवार कलेक्टराक एक ऑब्जेक्शन लेटर फायल केल्लें आमचे ऑल गोवा लॉरी ओनर्स एसोसिएशनाच्या नांवान आनी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें की हो रस्तो बेगींतल्या बेगीन चालू करचो म्हणून. तेन्ना काल दिनांक 17 सप्टेंबर 2024 दिसा कारवार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान ऑर्डर काडलें, नोटिफिकेशन काडलें आनी आयच्यान जे आसा ते हेवी कमर्शियल व्हेकल्स खातीर जो रस्तो आसा तो ओपन केल्लो आसा. तेन्ना हे ऑलमोस्ट मोर दॅन 2 मंथ्स आमी खूब हार्डशीप फेस केल्ली आसा आनी हेजे पयलीं आयजूच न्ही, हाजे पयलीं अशें एक नोटिफिकेशन काडून कारवार कलेक्टरान रस्तो जो आसा तो हेवी कमर्शियल व्हेकल्सां खातीर बॅन केल्लो आनी आमच्या एसोसिएशनाच्या थ्रूच आमी पेपर वर्क करून तो रस्तो आमच्या गाड्या खातीर चालू करून घेतलेलो. सो दीस इज सेकंड टायम आमी ह्या रस्त्या खातीर फॉलोअप घेवन लेटर वर्क करून हो रस्तो जो आसा तो कमर्शियल गाड्यां खातीर किंवा ऑल पर्पज व्हेकल्स ज्यो आसा खंयच्यो कार जावं बसीस जावं आमच्यो हेवी कमर्शियल व्हेकल्स जावं हेंचे खातीर हो रस्तो ओपन करून घेतलेलो आसा. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की 2018तल्यान ह्या रस्त्याच्या वायडनिंगाक लागून हो रस्तो बंद केल्लो आशिल्लो. तेन्ना परत 2018 एक नोटिफिकेशन काडलेलें बॅन म्हणून व्हेकल मुवमेंट बॅन म्हणून आनी परत 2020 एक सबसिक्वेंट नोटिफिकेशन काडलेलें. बट 2022 आमी लेटर वर्क करून रस्तो चालू करून घेतलेलो आनी तेजे उपरांत आतां परत कारवार कलेक्टरान ते नोटिफिकेशन काडलें आनी रस्तो बंद केल्लो. सो आमी आतां फ्रेश एप्लिकेशन घालून रिक्वेस्ट करून हो रस्तो चालू करून घेतलेलो आसा. तेन्ना आमच्या रिक्वेस्टाक मान दिवन कारवार कलेक्टरान हो रस्तो आमच्या गाड्या खातीर ओपन केल्ल्या बद्दल आमी ऑल गोवा लॉरी ओनर्साच्या वतीन हांव प्रेसिडेंट ह्या नात्यान कारवार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराचे मनांतल्यान आभार मानता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हे लेटर दिता आसतना आमच्या वांगडा आमचे रामनगरचे गाडी ओनर्स, अनमोडचे गाडी ओनर्स किंवा खानापूर युनियनाचे लोक सुद्दां आशिल्ले आमकां सपोर्टान. सो तेंच्या सपोर्टान आनी आमच्या ऑल गोवा लॉरी ओनर्स एसोसिएशनाच्या दोगांच्या मिक्स एफर्टान, कंबायन एफर्टान आयज हे सक्सेसफूल जाल्लें आसा. हणजूण वागातोर वाठारांत कोमुनिदाद जाग्यार आशिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक सुरवात केल्या. उपविभागीय दंड अधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत हणजूण कोमुनिदादीन पुलीस संरक्षणा खाला ही बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक घेतल्या. इलिगल सगळे आमचे एन्क्रोचमेंट केला हांगासर शॉपां इलिगल हार्ट्स घालला, सगळे माड केला हांगासर हाड आयला पार्किंगाचे ते आमी सगळे काडटा. सो लिगली थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस परमिशन मेळना. ओके ओके. कितलीशी आसली हांगा सोय घातलेली एन्क्रोचमेंट केलेली तेंच्यांनी? वाटी बंद करता आमचो लँड. ओके. आनी तशेंच हे आतां इकडे आमचे क्लब बी आहात पळय तेंच्यांनी कितें एक्वायर केल्ली आहा तुमची जागो बी? ना ओके. सगळे क्लियर करता न्हू आमी. ओके. चालू आतां. ओके. सकाळसान चालू ना काम रे. आसले इलिगल खूब आसले, पुलीस फोर्स घेवन सगळे क्लियर करता. चालू आहा. हे आमचे थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर आमचे डेमोलिशन जाला, कलेक्टर एंड एवरीवन सगळे येयलेले आहा आनी आमकां तेणीन गव्हर्मेंटान हेल्प केला हे काडपाक. सो हो एग्जाम्पल दुसऱ्या
कोण इलिगल करता पळय तांकां सो कोणाक सुटका ना हिंगासर कोण इलिगल एन्क्रोचमेंट करता पळय तांकां. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.